साळावले धरणाचे उदक 11 जुलैक सकाळी 8 ते राती 8 मेरेन बंद आसतले। हाका लागून बिरेस्तारा आनी शुक्रारा साश्टी आनी मुरगांव उदका पुरवणेचेर परिणाम जातलो। दिसभर धरणाची टांकी नितळ करपाचें काम आसतलें। सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसायन मंगळारा ह्या धरणाची पळोवणी केली। पर्यटन खात्यान साळावलेचो पर्यटनाच्या नदरेंतल्यान विचार करचो अशें फळदेसाय मागता। सांगे केपें हे मायनिंग वाठाराचो सध्या टुरिझम सर्कीट करपाचे नदरेन सरकाराचो विचार चल्ला। 11 तारखेर सकाळी 8 वरांचेर काम कॉमेस जातलें। ताजे पयलीं सगळ्यांक सांगिल्लेंच आसा आनी सांजचे 8 म्हणल्यार तें काम जातलें। 11 तारखेर हांगा कितें आसा, एक मोठो टँक आसा आनी ह्या टँका भितर कांय ना म्हणल्यार कितलेंय प्युरिफाय केलें जर जाय जाल्यार एक डेपोजिट्स कितें तरी जाता आनी खुबशे वर्स तें क्लिनींग केलें नाशिल्ले कारणान ताका क्लिनींग करपाची आमची मागणी। आनी एक धरण भरून जेन्ना वेल्यान सकयल पडटा तो धबधबो निर्माण जाता तो अत्यंत सुंदर असो आसता। म्हणून हांव सगळ्या गोंयच्या आनी गोंय भायल्या पर्यटकांक एक आमंत्रण दिता की केन्ना तरी येवन ह्या निसर्गरम परिसराचो तांणी आस्वाद घेवचो। अशा ह्या निसर्गरम अशा परिसरा भितर टुरिझम, एडवेंचरस टुरिझम जावं बाकीचे नैसर्गीक टुरिझम कांयच करनासतना जाता। म्हणून टुरिझमाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां हांगा नेतुर्ले ह्या गांवा भितर खूब मोठे धबधबे प्रत्येक दोंगराचेर आयज पळयले जर जायत जाल्यार आमी धबधबे दिश्टी पडटात। ताचे पर्यटकांनी आस्वाद घेवपाक जाय आनी हे सगळे सुविधा निर्माण करपा खातीर टुरिझम डिपार्टमेंटान हाजेर बरें फोकस करपाची गरज आसा। आमी टुरिझम मिनिस्टरा कडेन हाजे विशीं भेट घेतिल्ली आसा। तांचे कन्सल्टंट हांगा येवन ह्या सगळ्या हांचे नोटीस घेवन हांगा मोठ्या प्रमाणात टुरिझमाच्या दृश्टिकोनांतल्यान सुविधा उपलब्ध करपाचो तांचें मत आसा। गोंयकार हो एकलोच असो मनीस जो आपल्याक आवय भास वाचूंक येना म्हणटा आनी ताका लजूय दिसना, ही एक सामकी लजेची गजाल अशें गोंयकार निवृत्त IAS अधिकारी अरविंद भाटीकार म्हणटा। राजभास संचालनालय कला आनी संस्कृती खात्याच्या कर्मचाऱ्यां खातीर राजभास प्रशिक्षण कार्यशाळा घेता। तिचें उक्तावण करतना भाटीकार उलयतालो। कार्यशाळा 15 दीस चलतली। आता पहिलेच फावटी गोंय स्वतंत्र जातकर म्हणजे 50 वर्सां केन्ना जावन गेली तर म्हाका लज दिसता की पहिलेच फावट अशें कितें तरी सुरू जालें म्हणून अरे कोंकणींतल्यान राज म्हणजे स्वप्न 50 वर्सां न्हिदिल्लो मनीस आमी गोंयकार आतां अकस्मात जागो जाला। अरे कोंकणींतल्यान राजभास, कोंकणी राजभास जाल्ली मरे केन्ना, कोंकणींतल्यान राजकारभार चलोवपाक जाय मरे, लोकां खातीर मरे हें राज्य अशें म्हूण याद जाल्ले भशेन आतां आमी सुरवात केल्या आनी बरी सुरवात केल्या। कितें म्हणटात तशें बेटर लेट दॅन नेवर। आमी गोंयकार हो एकच मनीस जो आपल्याक आपली आवय भास वाचूंक येना अशें म्हणटा आनी म्हणटना ताका बिलकुल लज दिसना, बिलकुल लज दिसना। दिस इज द मोस्ट शेमफुल थिंग ऑन अर्थ। 15 दिसांचो हो कोर्स आसा। प्रत्येक दिसा 4 व्याख्यानां अशें तरी 15 चौक 60 व्याख्यानांचो एक कोर्स आमी आंखिल्लो आसा। तातूंत कोंकणी भाशेचो इतिहास, कोंकणी व्याकरण, कोंकणी शुद्ध लेखन, त्याच बरोबर प्रशासकीय अर्ज लिखाण, प्रशासकीय म्हायती, विधानसभा कामकाज कोंकणींतल्यान कशें चलोवचें आनी कशें चलता हाच्या संबंधाची म्हायती अशी साबार म्हायती हातूंत आस्पाविल्ली आसा। इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।